पावस सक्रिय जाला तरी लेगीत आमटाणे धरण फूल जावपाक आनी कांय दीस वाट पळोवची पडटली। सध्या ह्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो समाधानकारक आसा। उटंगराचो आनी सेगीत किमान 15 दीस पावस पडलो जाल्यार हे धरण पूर्ण भरतले असो अदमास उदका स्त्रोत खात्यान उक्तायला। सध्या ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल 46.20 सेंटीमीटर इतली आसा। अंदू मॉन्सून वेळार सक्रिय जाल्लो आसा। फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसूय नेटान पडटा। पावस जरी नेटान पडत आसलो जाल्यार अजूनय दिवचल भाला दिवपी आमठाणे धरण फुल्ल जावंक ना। मात गिमाच्या तुळेत ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सध्या समाधानकारक आसा। फाटल्या गिमात ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल सामकी उणी जाल्ली। साधारण 40 मिटरा मेरेन ह्या उदकाची लेवल आशिल्ली। मात फाटल्या कांय दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल आता 46.20 सेंटीमीटर इतली जाल्ली आसा। पावस सक्रिय जाला तेन्नाच्या ह्या धरणात जे साळबांदांतल्यान उदक सोडटाले ते बंद केल्ले आसा। आनीक जर सेगीत 10-15 दीस जर उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल ताकती मेरेन येवन हे धरण फुल्ल जातले असो अदमास WRD खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला। आमठाणे धरण जे आसा त्या धरणांतल्यान अस्तोडेच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदकाची पुरवण करतात। मागीर थंय अस्तोड्याच्या ट्रिटमेंट प्लांटाचेर उदकाचेर प्रक्रिया जावन हेच उदक दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत तशेंच बार्देस तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांत ताची पुरवण जाता। पावस सक्रिय जाल्ल्यान सध्या साळबांदांतल्यान आमठाणे धरणांत उदक सोडपाचें बंद केल्लें आसा। आतां पळोवचें पडटलें सेगीत 10-12 दीस उटंगराचो पावस केन्ना पडटा आनी ह्या आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल केन्ना वाडटा ती। गोमंतक TV खातीर हांव आमठाणेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।